नमस्कार. पर्सिस्टंट सिस्टमच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक म्हजो येवकार. पर्सिस्टंट सिस्टमची स्थापना 1990 सालान डॉक्टर आनंद देशपांडे हांणी पुण्यात केली. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी किंवा सॉफ्टवेअर क्षेत्रातली ही एक भारतीय कंपनी. पुण्यानंतर नागपूर, गोवा, हैदराबाद, बेंगलोर तसेच भारताभायरूय ह्या कंपनीची आस्थापना सुरू झाली. 7,000 लोक आज या कंपनीन काम करतात आणि तातले 400 लोक गोंयान आसा आणि हो आंकडो दिसान दीस वाढत चाललेलो आसा. आमच्या व्यवसायान जाता त्या फायद्या बरोबर एक संघटना म्हणून आम्ही समाजाच्या प्रगती खातीर तरेतरेचे कार्यक्रम आयोजित करतात. पर्सिस्टंट फाउंडेशन 2009 सावन आपले स्थान निर्माण करून आसा. तशेंच ह्या क्षेत्रांत आम्ही बऱ्या प्रमाणात प्रकल्प हाताळटात. आरोग्य, सामाजिक, शिक्षण आणि पर्यावरण या क्षेत्रांनी लक्ष केंद्रित केला. फुडें वचून आम्ही मोठे प्रकल्प हातान घेऊन गोंयांतले सामाजिक पातळेवयले प्रश्न सोडवपाचे यत्न करतले, जाका लागून समाजात सकारात्मक बदल जातले अशी आशा आमकां आसा. ग्रीन पर्सिस्टंट हे 2008 सुरू जाले. हो उद्देश घेऊन की पर्यावरणाच्या संरक्षणा खातीर जागरूकताय निर्माण करपी कार्यक्रम आम्ही आयोजित करतले. कांय वर्सां ऊर्जा संरक्षण, झाडां, प्रदूषण नियंत्रण आणि कोयराचे व्यवस्थापन हे प्रश्न हाताळपा खातीर खूपशे पुढाकार घेतल्यात. फाटल्या वर्सा गोयच्या कार्यालयान एका फुडल्या पिढी खातीर ग्रीन मेसेज पसरोवपा खातीर मजेशीर आणि आगळो वेगळो कार्यक्रम अवर चिल्ड्रन द ग्रीन थम्स इनिशिएटिव्ह सादर केलो. हो कार्यक्रम 5 शाळांनी सादर करपी गटान आशिल्ली अनुपा नार्वेकर, राकेश राऊत आणि प्रिया परब या शाळांतल्यान भरभरून मेळिल्ल्या प्रतिसादाक लक्षात घेऊन आम्ही प्रुडंट मिडियाची मदत घेऊन ग्रीन थम्स मेसेज आनीक लोकां मुखार सादर करपाचें ठरयलें. वसुंधरा माय आमकां वाचोवपाक जाय ह्या नाटकुल्याचें लेखन, दिग्दर्शन आणि सादरीकरण आमच्या सॉफ्टवेअर इंजिनियरांनी केलां. हें कौतुक करपा सारकें. भुरग्यां खातीर हो संदेश पावोवपाक आमच्या संघान तरातरांची सुंदर पदां, नाच आणि संगीत तयार केलें. हो कार्यक्रम पळोवपी प्रेक्षकांक हे नाटकुले आवडटले अशी आमकां आशा आसा. तुमी सगळो हो सादो पूण म्हत्वाचो संदेश समजून पर्यावरणाचे रक्षण हे आपल्या आयुष्यातलो एक भाग करचे अशी आमची तुमकां विनंती. आमची वसुंधरा माय हिका वाचोवपा खातीर सगळ्यांनीच आपापल्या वतीन यत्न करूंक जाय. माय यंग फ्रेंड्स, आज आमी तुमकां हांगा एक मेसेज दिवपा आयला आनी तो मेसेज म्हटल्यार वाय अँड हाव टू सेव अवर एनवायरमेंट. हे जे पर्यावरण आसा तें आमी कशें आनी कित्याक लागून वाचोवपाक जाय आनी हो मेसेज दिवपाक तुमच्या मुखार आमी एक धाकटुलें अशें नाटकुलें दवरता. चला तर आमी सगळीं जाणां मेळून हें नाटकुलें पळोवया आनी एन्जॉय करुया. ओके? वसुंधरा ही हासता पावसान चिंब भिजली. वसुंधरा ही हासता पावसान चिंब भिजली. ही माय ही माय ही माय ही माय ही आमकां सदा दिता सावली. नान 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 ना. झाडां रोपटां आमी लावपाक जाय, धरती सदा हिरवी दवरपाक जाय. झाडां रोपटां आमी लावपाक जाय, धरती सदा हिरवी दवरपाक जाय. झाडां झुडपांनी हिरव्या रंगांनी माय आमची सुंदर दिसतली. झाडां झुडपांनी हिरव्या रंगांनी माय आमची सुंदर दिसतली. ही माय ही माय ही माय ही माय ही आमकां सदा दिता सावली. वसुंधरा ही हासता पावसान चिंब भिजली. वसुंधरा ही हासता पावसान चिंब भिजली. ही माय ही माय ही माय ही माय ही आमकां सदा दिता सावली.
भुरग्यानो, वळखली तुमी म्हाका? म्हज्या आंगा खानार तुमी खेळटात. तुमची आवय तुमकां खावपाक जेवपाक जें कितें दिता तें हांवूच तिचे कडेन पावयतां. तुमकां न्हेसपाक पांगुरपाक जे कपडे लागतात ते म्हजेच वरवीं तुमकां मेळटात. म्हाका जायतीं नांवां आसात. कोण म्हाका धर्तरी, पृथ्वी आनी भूंय म्हणून वळखतात, तर कोण म्हाका वसुंधराय म्हणटात. समस्त प्राणी, पाखरां, झाडां आनी पेडां आनी मनशाचें पालन पोशण हांवूच करीत आयल्या. देवान म्हाका हें व्हड कार्य करपा खातीर मनशाचो पालव घे म्हणून सांगलें. पूण कितें सांगू भुरग्यानो तुमकां? म्हाका पालव दिवपाचो सोडून मनीस म्हाका फक्त दुख्खच दिवपाक लागलो. म्हजी सांगिल्ली शिस्त पायणा जालो. तुमी अजून खूब ल्हान आसात. ह्या मनशाचे इतले हांवें लाड केले. अपुर्बायेन तांकां ल्हानाची व्हड केली. वर्सांची वर्सां तांकां पोसलीय बी. पूण तांकां हाजो पुराय विसर पडलो. बिचारे प्राणी ते तरी कितें करतले? तांकां सांगपाक उलोवपाक कांयच येना. मनशाच्या ह्या मस्ती मुखार तांचें कांयच चलना. तुमकां सांगतना म्हाका हें खूब वायट दिसता. म्हजी सुंदरताय इल्ली इल्ली करून नश्ट जायत चल्ल्या. पळोवया तर मनशान ह्या मन जातीचे कशे हाल केल्यात ते तुमीच तुमच्या दोळ्यांनी पळयात. कितले म्हणून घर साफ करपाचे. बाय बिट्टू, कितें करता गो? मम्मा पेन्सिल शार्पन करता गे. गो तू पेन्सिल शार्पन करता की पेन्सिली बरोबर झगडटा गो? सगळो रूम मुगो घाण केला तुवें पेन्सिल शार्पन करून करून. आनी कितें होमवर्क केला ते पळोवया. एई बरोवना आनी झेडोय बरोवना, पूण पेन्सिल मातसो विकाबार केली. तू होमवर्क केन्ना करतले गो? आगे मम्मा टिचरीन म्हाका खूब होमवर्क दिला. पूण पेन्सिल मातशी चडूच शार्पन करता हांव. हय हय, तू एकटें शाणें आनी आमी सगळीं अडाणी. ही पेन्सिल कितें फुकट मेळटा गो? हय फुकट मेळटा ही पेन्सिली. हय केन्ना करतले गो होमवर्क? म्हज्या डॅडा कडेन खूब पयसो आसा. हाडटले म्हाका आनीक नवी पेन्सिल. हय हय, तुज्या डॅडा कडेन खूब पयसो आसा. पण ही झाडां तुज्या डॅडान लावना. कितें? डॅडान लावना? आजोबान लायली आसतली. म्हाका खबरूच आशिल्ली. ही पेन्सिल पेपर झाडां कापून करता. आनी तू अशें पेन्सिल पेपर वेस्ट केल्यार ती सगळीं झाडां वेस्ट जातली न्ही. लावया न्ही आमी आनी झाडां. लावया न्ही आमी झाडां. एक झाड व्हडलें जावपाक कितलीं वर्सां वतात जाणा तूं? कितें? पूण जाय तरी म्हूण कितें आमकां ही झाडां सगळीं? अगो झाडां कित्याक जाय? झाडां म्हणजे सावली. झाडां ना जाल्यार पावस ना. पावस ना जाल्यार उदक मेळपाना. जायत्यो गोश्टी अवलंबून आसात झाडांचेर. कितें? तशें जाल्यार हांगा भुकंप मागीर येवपाचो. हय तर कितें? फकाणां केली मम्मा हांवें तुजी. तर मम्मा हांव आतां अशी पेजी पिनून उडोवपाना आनी पेन्सिली इबाड करपाना. आयकता न्ही तुमी इश्टानो? पूण मम्मा म्हाका एक सांग, आमी जर अशी झाडां सगळीं कापली जाल्यार प्राणी खंय वतले गे जंगलांतले? अगो बाय, तुजो आजो आसा तांकांच दितात. म्हाका भरपूर कामां आसा. बरें. आजोबा. कितें जालें गणू? अरे आजोबा, म्हाका एक सांग, आमी जर जंगलांतली सगळीं झाडां कापली जाल्यार सगळीं जनावरां खंय वतली रे? आगो जंगलातली झाडां कापल्यात. जंगलातले सगळे प्राणी जंगल सोडून गांवांत येतल्यो आनी सगळ्यान पयलीं तुज्या आजोबा खातल्यो. तुजो अभ्यास सोडून जंगलांशे पावले. हां? अरे मम्मा म्हणटा म्हाका बुकाची पेजी पिनून वेस्ट करनाका. सामकें उलयता ती. आगो झाडां कापल्यार झाडां खालची सगळी जमीन सरकून वतली. दोंगर कोसळून जायतीं घरां तिच्या पोंदां वतलीं. झाडां कापल्यार पावस पडचो ना.
हो आमचो देश शेतकऱ्यांचो देश. पावस पडोंक ना, मागीर उदक मेळपाक ना, उदक ना जाल्यार सुकाळ येतलो, मागीर शेत कशें पिकतले आनी तूं कितें खातले सांग पळोवया. आजोबा हांव आयस्क्रीम खातलें. आयस्क्रीम खातले. हांवें कितें खावचें? काय दिता हांव. हांवें तुजी आयस्क्रीम खावची. आजोबाक वर पावोवची बरीच तयारी केल्या दिसता तुवें. हय बाबा, सामकें मस्ती जाला बिट्टू. घरांतली सगळी टीव्ही, फॅन, लायट चालूच दवरता. कितें आयकता गो? अगो, अशी लायट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करची न्ही. आमकां जाय त्या वेळार ती भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटा. आनी दिसाचें कित्याक लायट फॅन ऑन दवरपाक जाय. काय बऱ्यो खिडक्यो ओपन दवरल्यार सुर्याची किरणां घरान येवन तुजो अभ्यासूय बरो जातलो. आनी हें फक्त गणूकच न्हय, आयकता न्ही सुनबाय, तुवेंनूय काळजी घेवपाक जाय. सदांच जेवण करतना तोपाचेर झाकण दवरपाक जाय, मागीर गॅस मातसो कमी लागतलो. टीव्ही फॅन जाय तेन्नाच ऑन दवरपाक जाय, नाजाल्यार तो ऑफ करचो. गणूचो डॅडी मोबायल चार्जर ऑन दवरून तसोच ऑफिसाक धांवता. ताका सांगपाक जाय ऑफ कर म्हणून बाबा ऑफिसाक वताना. सोलार एनर्जी जी आमकां सुर्य किरणां पासून मेळटा, तिची आमी सगळ्यांनी पुरेपूर यूज करपाक जाय. आगो, ही पृथ्वी आमची आवय. आमी सगळ्यांनी मेळून तिची खूब काळजी घेवपाक जाय. आयकता न्हू गणू? दिसभर त्या मोबायल काडून फ्रिजान उडय. जाणा जाणा, शाणे जाला तूं. अरे ते सगळे बरोबर आसा रे आजोबा, पण जंगलांतली जनावरां वतली तरी हात कोण? तिच्या अजूनही जंगलानूच आसा तूं. यो, तुका जंगलान व्हरता. तांकांच विचार तूं कितें करपाचें तें. यो. हांवें ना, आमकां खाले जाला तांच्यांनी. तूं कित्याक भिता? आजोबा कडेन आसा न्हू आजोबाच्या हत्यार. यो, चपलां पळय खंय दवरल्या ती. सुनबाय, मातशें गरम करपाक दवर उदक, येवन न्हांवचें म्हणटा. कोट पळय मारू खंय दवरला. कोण हाडटा बाबा? घे कोट, घे कोट. कोट बरा. बेगीन या हां. कोट तूं पळय तर. सावकास हां जंगलान, सावकास. पाय सारको घाल. पळय हत्ती दिसता जाल्यार पळय, वाघ दिसता जाल्यार पळय. हॅलो. हे ता ना 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 ता ना 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 ता ना 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 ता ना ना ना. धव्या शशाक धव्या शशाक काय कित्याक तूं असो धांवताय कित्याक? टुपूक टुपूक उडयो मारून पळटाय कित्याक? तूं असो टुपूक टुपूक उडयो मारून पळटाय कित्याक? जाणटे भाऊ कितें सांगू रे तुका कितें सांगू? आमची झाडां कापली तुम्ही खंय आमी रावू? अरे आमची झाडां कापली तुम्ही खंय आमी रावू? ता ना 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 ता ना 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 ता ना 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 ता ना ना ना. हे ता ना ना ता ना 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 ता ना 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 ता ना 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 ता ना ना ना. सांगडे म्हाका कित्याक तूं असो पळटाय कित्याक? झाडां सोडून जमनीर उडक्यो मारताय कित्याक? कसो झाडां सोडून जमनीर उडक्यो मारताय कित्याक? कितें सांगू जाणटे भाऊ कितें करूं रे हांव कितें करूं? झाडां तुमी कापल्यो उडक्यो खंय हांव